हाय ग्रेस फॅमिली, केशाय तुमी सगळीं? समजता तुमी सगळीं बरहाय म्हण आनी आमी बी इंचोय सगळीं बरहाय, फिट अँड फायन. आनी इचोय जाल्या ओमान आतां मॉर्निंग आनी येस आयज हांव मुगे व्लॉगां तुमकां एक रेसिपी शेअर करपा आहा. ओके, म्हाका लास्ट व्लॉग हांवें सांगलोचें कोणा रेसिपी कित जाय हांवें दाखयलोलें, हांवें तुमकां कमेंट कर म्हूण सांगलोलें. सो म्हाका एक कमेंट येयलोलो फिश कटलेट्स कोन्न दाखय म्हूण. ओके, सो येस आयज हांव हे व्लॉगां तुमकां फिश कटलेट्स कोन्न दाखयतलें. ओके, इन अ सिंपल वे हांव कितको कोत्ता तेश कोन्न. ओके, जायते भाशेन करपा जाता, बट हांव कितकोन कोत्तोय ती रेसिपी शेअर कोतोलें. ओके, आनी येस तुमकां तोरी मुगे रेसिपी लायक जाल्यार कमेंट करपाक विसरो नाकाय, लायक करपाक आनी शेअर करपाक, आनी ते शिकोन ओके आमगे चॅनला सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकाय. ओके, डू सबस्क्रायब आनी बेल बटन ऑन कोन्न दवराय. ओके, सो दॅट आमगेले नेक्स्ट टायम व्लॉग येता तो तुमकां नोटिफिकेशन येतोलें. ओके, सो चल, काल आमी लुलूसो बांगडे हाडलोले, बरे मोटेले आहलो सारके. सो हांवें म्हळें कमेंट येयलोलो, सो हांव तुमकां ती रेसिपी हांव कोता न्हू, सो तुमकां दाखयता म्हूण रेसिपी. ओके, सो जाय टायमान स्टार्ट कोता मुगेलो फूड ओके रेसिपीज दाखोवपाचे व्लॉग, अँड आय होप की तुमकां मुगेलो रेसिपी व्लॉग लायक जातो म्हूण. ओके, सो चल, चड टायम उलोवपाक काणा, डायरेक्ट या आमी किचनाक. ओके, चल या. सो ह्याचोय हांवें बरे 3 मोठे बांगडे घेयले, बरे क्लीन केले आनी हांडयेन घायलें थोडेंशें उदो. आनी नेक्स्ट हेचोय हांवें घेयले क्लोव्स, एक 4 क्लोव्स घेयले आनी थोडेशें पेपर उडयला. आनी आतां हांव घातलें थोडीशी टर्मरीक. आतां घाता हांव थोडेशें सॉल्ट. ओके, तुमचो हे कितू जाय ते प्रमाणे तुमगेलें सॉल्ट घालाय, बरें मिक्स कराय. आनी आतां हांव इचोय ही हांडी गॅसीचेर दवरता, गॅस ऑन करून दवरल्या. थंय गॅसीर दवरता, बरें शिजपा दवरता, ते बांगडे बंद करून दवरता. मोद मोदें चॅक कराय. ओके, आनी मागीर एक सायड जाल म्हणजे टर्न कराय. A few moments later. आनी हेचोय मुगेले बांगडे बरे शिजले आनी आतां हांव तेंचें बरें मांस काडटलें. सो आतां करुया आमगे सगळें वेजिटेबल कटींग. हांवें घेयले 4 गार्लीक क्लोव्स, थोडीशी जिंजर, 4 ऑनियन, 1 टोमॅटो, तेजे भितरले बी काडले. आनी हांवें घेयल्या फकत 1 चिली, तुमकां जाय जाल्यार सुबेज घालाय. ओके, सो हेचोय जालें, सगळें वेजिटेबल कट केलें, बरें बारीक कट केलां. आनी आतां चल तें आमी फ्राय करुया. हांवें घेयली मुगेली स्टेनलेस स्टील पॅन, तितून घायलें कोकोनट ऑयल आनी मुगे सोदांची कढीपत्ता घायलें. कढीपत्ता इज ऑप्शनल, तुमकां घालपा जाय जाल्यार घालाय, नाजाल्यार अवॉयड कराय. हांवें घायलां थोडेंशें जिरें आनी आतां हांव घातलें हितून हेचोय मुगे कट केलेलें गार्लीक आनी चिली. आनी हेचोय आतां बरें भाजीत तो, चडूय भाजनाकाय, मातशें अशें को ब्रावनीश जाल म्हणटी, बस तितलें पुरो. तुमकां जाय जाल्यार चिली चड घालाय. ओके, म्हाका चड स्पायसी नाका, मागीर थोडीशी घायल्या. आनी आतां हांव घाता हितून हेचोय कट केलेले ऑनियन, बरें मिक्स कोता आनी कूक जावपा दवरता.
मातशें अशें करून ट्रान्सल्युसंट जावपा जाय, मातशें चड भाजपा नाका, मातशें. आनी मागीर भाजोल म्हणटरी हितून घालता हांव टोमॅटो. अच्छोय ऑनियन बरो भाजलो. ओके, आनी आतां हांव हितून घातलें टोमॅटो. टोमॅटोय बी बरें भाजदी, बरें मोव जायन दी. मोव जाल म्हणटरी मागीर नॅक्स्ट सांगता तुमकां कितें करपा जाय तें. सो बरें मातशी जायन दी तें सॉफ्ट अशें. सो टोमॅटोज बेगीन कूक जावपा न्हू हांव हितून थोडेंशें सॉल्ट घातां. ओके, थोडेंशें सॉल्ट घायल्यार न्हू ते बेगीन कूक जाताय, बेगीन सॉफ्ट जाताय. सो हेचोय टोमॅटोज हिंगा सॉफ्ट जाले बरे. आनी आतां हांव हितून घातां हेचो गरम मसाला. ओके, हांवें घेयलें 2 टीस्पून गरम मसाला आनी थोडीशी टर्मरीक घातां हांव. आनी बरी मिक्स कोता. चड उगोदो ना, मातशें उगोत अशें करून बरो मिक्स कोता. आनी आतां हेचो बरी बारीक कोथमीर कट केल्या आनी ती घायल्या. आनी चल हेचो बरी मिक्स कोरया आतां. आनी जाला आमगेलो ऑलमोस्ट. ओके, आतां हांव आमगेली गॅस बंद कोता, मातशें थंड जावपा दोता. आनी हेचोय सगळें बांगड्या मांस बरें क्लीन करून काळा हें कांट बी सगळे काळे. आनी हो मसाला आमी आतां बांगड्या मिक्सचरां घालया हेचोय. आनी हांव घेतां 1 टेबल स्पून रायस पावडर घेयलें हेचोय. आनी आतां हांव घातलें थोडेंशें सॉल्ट. आनी हांव एक ओद लिंबू पिठां. ओके, थोडोसो लिंबू ज्यूस घातां. तेजे आनी बरो टेस्ट येता. तुमकां जाय जाल्यार स्कीप कोराय. ओके, तुमचे कडेन नाक जाल्यार. आनी आतां हांव तें बरें मिक्स कोता. स्पुनान नाका जाल्यार हातीनूय मिक्स कोराय. आनी हेचोय बरो मिक्स केलो. आनी कोरया आतां फ्राय कोरया, बऱ्यो शेप दिया आनी रेडी कोरया आमगे बांगड्याच्यो कटलेट. ओद हांवें काण फ्रिजीन दवरलां आनी ओद हांवें आतां थोडेंशें काळां आमगेले लंचाक. ओके, सो हांवें हितून थोडेंशें तांत घायलां. तुमकां जाय जाल्यार स्कीप कोराय. हांव लायक हाफ एग घायलां हितून आनी बरो मिक्स केला. आनी हेचोय आतां हांव हितून कटलेट कोरया. हांवें घेयला रवा कोट कोरपा. आनी हेचोय हांव आतां कटलेट्यांक बऱ्यो रावंड शेप दितां. हेचो अशें करून. सॉरी, एक हातीन मुगे फोन आहलोलो सो दोनूय हातीन करूं जायना आहलोलें. मुगे स्टँड मातशें म्हाका मेळना जालें. आनी हेचोय हिंगा हांव आतां रवा बरें कोट कोतालें. हेचो अशें करून. तुमकां जाय ते भाशेन शेप दियाय बऱ्यो करून. हेचोय जाली एक रेडी. आनी ते शिको हांव आतां सगल्यो कोता आनी दाखयता तुमकां. हेचो हांवें दवरला कायली तेल घायला कोकोनट ऑयल. आनी आतां आमी त्यो सगल्यो कटलेट बऱ्यो फ्राय करया.
few moments later. आनी हे चोय जाल मुगेल्यो मॅक्रल बांगडा कटलेट्स रेडी बऱ्यो फ्राय केले चोय आमगे अनायरा आनी अलियागे सारके फेवरेट बांगड्या कटलेश्यो ती सारकी लायक कोताय आनी भुरग्यांकूय बी भुरग्यांगे सारके फेवरेट ह्यो जेवणा कडेन तुमी ट्राय कराय तुमगे भुरग्यांक तुमगे फॅमिलीक शुअरली ट्राय कराय ही रेसिपी तुमकां लायक जातली हेचे आतां हांव काटां तुमकां तरी ही रेसिपी लायक जाल्याक विसरो नाकाय म्हाका कमेंट करपाक ओके केश लागल ती मुगेली रेसिपी तुमकां आनी तुम ट्राय कोतोली तेंय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय ओके आनी लायक कराय चोय बऱ्यो जाल्याय सारक्यो बऱ्यो लागताय खावपाक ट्राय कराय ही रेसिपी सो फ्रेंड्स तुमकां तरी ही मुगे रेसिपी लायक जाल्यार विसरो नाकाय लायक करपाक कमेंट करपाक शेअर करपाक एंड येस ऑफकोर्स मुगे चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकाय ओके सो मेट तुमकां हांव नेक्स्ट व्लॉगांक अंटील देन मोग आसूं बाय Comment, Share. subscribe, the Golden Race Family.